नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक दिपाली नायकाचो येवकार. 5 पालिकां खातीर जाल्ल्या वेंचणुकेचो निकाल सोमारा जाहीर जातलो. म्हापशान पालिका वेंचणुकेंत जैतिवंत जावपी उमेदवारांक मिरवणूक काडपाक मेळची ना म्हण निर्वाचन अधिकारी मामू हागेचो आदेश. टॅक्सी युनियनांतलो आनीक एक लीडर योगेश गोवेकराक आयतारा पर्वरे पुलिशेन अटक केली. ह्यान पयलीं निर्ला शुटिंग काडप्या बरोबर जाल्ल्या वादा खातीर पर्वरे पुलिशेन शेनवारा बाप्पा कोरगांवकर आनी सुनील नायकाक अटक केल्ली. येवपी 3 वर्सांत खासगी तशेंच सरकारी क्षेत्रांत राज्यात 50,000 नोकऱ्यो तयार जातल्यो म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान म्हळां. वैजकीय मळार ऑक्सिजनाची कमी जावची न्हय म्हण राज्यात 2 ऑक्सिजन तयार करपी प्रकल्प जातले. एक प्रकल्प गोंय वैजकी महाविद्यालयान तर दुसरो दक्षिण गोंयच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत जातलो आनी हातूंतलो एक प्रकल्प 15 दिसां भितर पुराय करतले म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान दिल्या माहिती. आयतारच्यान खासगी बशी राज्यांतल्या सगळ्या मार्गाचेर सुरू जातल्यो म्हण खासगी बस धनी संघटनेचो फुडारी सुदीप तामणकरान दिल्या माहिती. प्रियोळ मतदारसंघाचे आमदार तशेंच कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांकां कोरोनाचो संसर्ग. ट्वीट करून ह्या विशीं दिल्या माहिती. गोंयच्यान महाराष्ट्रांत वचप्यांक आयतारच्यान ई-पास सक्तीचो केला. जांकां कोणाक प्रवास करपाचें परमीट ना तांकां सिंधुदुर्ग जिल्ल्यांत प्रवेश मेळचो ना. सावंतवाडी चेक नाक्यार हे ई-पास चालीक लायतले म्हण सिंधुदुर्ग जिल्लो प्रशासनान दिल्या माहिती. तर इतल्यान आरडीएक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com ह्या वेबसायटीचेर तशेंच जिओ टीव्ही आनी टाटा स्काय ॲपाचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. लेटेस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तो मेरेन तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.